नाफ्ता विकपात कोटीचो घोटाळो. 15 कोटीचो नाफ्ता खपयलो फकत 36 लाखांक. मिलिंद नायकाक उड्यात काडून एमपीटीच्या अध्यक्षाचेर करात कायदेशीर कारवाय, मागला काँग्रेसीन. म्हादयची केस फुकटात लडयता. आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपान दिल्या ऑफर. पालिका आनी पंचायतींनी घेवचे म्हादय विशयाचेर थाराव. कर्नाटकाच्या विरोधात हेर राज्यांनी एकठांय जावपाची दिल्या सुचोवणी. पुर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या गोंयकारां खातीर करात नागरिकत्व कायदो. गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकरांची मागणी. सीए आनी एनआरसी लावचे बदला करात त्यांच्या नागरिकत्वाची राखण. बसेरा रेस्टॉरंट दिल्या युनिफॉर्मांतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक खास ऑफर. 30 रुपयांनी मेळटली शिवराक थाळी. सरकारी कर्मचाऱ्यांविशयी कृतज्ञतेचे पावल. नव्या वर्साची सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. वास्कोचे नुशी नलिनी बोटींतल्यान नाफ्ता उस्पून संयुक्त अरब अमिराताचेर व्हरपाचे घडणुकेंत व्हडलें स्कॅम जाला. काँग्रेसीन आरोप केला. वास्कोचो फुडारी संकल्प आमोणकर म्हणटा 15 कोटीचो 2500 मॅट्रिक टन नाफ्ता फकत 36 लाखांक खपयला आनी तोय 200% कस्टम ड्युटी चुकोवन. ह्या स्कॅमांक जबाबदार धरत मिलिंद नायकाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात. तशेंच एमपीटीचो चेअरमॅनूय हेतून वांटेकार आशिल्ल्यान तेचेरूय केस घालात. मनीस नाशिल्ले बोटींतलो नाफ्ता उस्पावन संयुक्त अरब अमिरातात व्हरपाच्या प्रकाराची खरसाणीन चवकशी करपाचे आपले मागणेचो संकल्प आमोणकरान पुनरुच्चार केला. तो सांगता ते प्रमाण गुजरातचे पार्टीक दिल्लें 5 कोटींचे कोटेशन निमण्या खिणाक भायर मारलें आनी तेच्या बदला मुंबयचे दुसरे एके पार्टीक फकत 36 लाखांक ते कंत्राट दिलें. तेवूय 200% कस्टम ड्युटी चुकोवन. पळयात तेचें म्हणणें. आनी जी नाफ्ता काडपाक लागून जो टेंडर जाल्लो लास्ट टायम, तो टेंडर एक गुजरात बेस्ड पार्टीक मेळ्ळो आनी ताका ती अरावंड 5 करोडाक कितें ताणें कोट केलेलो, ताका ती 5 करोडाक लागून 5 करोडाक तो मेळ्ळलो. अचानक जे मनशाक टेंडर दिल्लो आसा अरावंड 5 करोडाक, तो टेंडर कॅन्सल जाता आनी न्यू टेंडर रिफ्लोट जाता. 19 डिसेंबर टू 24 डिसेंबर हो टेंडर फ्लोट जाता MST सायटीचेर. थंयसर फक्त 2 बिडर आसलेले. एक तोच बिडर आसलेलो जाका पयलीं मेळ्ळो गुजरातचो, तोच बिडर आसलेलो आनी सेकंड जो बिडर आसलेलो तो मुंबयचो आसलेलो. ह्या दोगांच्या भितर टेंडर मुंबयचो जो आसलेलो त्या कंपनीचें नांव जावन आसा युनायटेड फ्युचरिस्ट ट्रेड इम्पॅक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड UFTI. ह्या कंपनीक हो टेंडर दिलो जाता. जेन्ना ते गुजरात पार्टीन जो कोट केलेलो तो वीच वॉज मच हायर देन दीस पीपल, मुंबय पीपल. आनी ह्या पार्टीक, मुंबयच्या पार्टीक हो टेंडर दिवपाच्या फाटल्यान जर कोण कारणीभूत आसा, रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो मिलिंद नायक आनी चेअरमॅन आसा. कित्याक जे प्रमाणे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे लास्ट वीक मिलिंद नायक आनी चेअरमॅन स्वता मुंबय गेल्लो आनी तेंच्या ऑफिसान, UTIच्या ऑफिसान तांकां ओनराक मेळोन हे सगळें सेटींग करून ते येयलेले आसा. हो टेंडर जो UFTI कंपनीक दिला तो कितल्याक दिला जाणा तूं? 36 लॅक्साक. म्हाका एक सांगा, जेन्ना बेस प्रायस 36 लॅक्स आसा, त्या कंपनीक कसो कळ्ळो बेस प्रायस 36 लॅक्स आनी ताणें एक्झॅक्टली 36 लॅक्स रुपीज कोट केलो? आनी जेणे कोणें घेतला 36 लॅक्स रुपीजाक जेणे जो कार्गो घेतला ताका इंडियन तो कन्जम्पशनाक दिलो जाल्यार ताका 200% टॅक्स भरचे पडटाले गव्हर्मेंटाक. सो आयज गव्हर्मेंटाचो 200 टॅक्स जो % प्रॉफीट येवपाचो तो प्रॉफीट तेंच्यांनी खाल्लो आनी ही बोट इंडियेच्या भायर धाडला. कित्याक थंयसर तांकां हो टॅक्स वाचोवपाक मेळ्ळो. हो 2500 मॅट्रीक टन जेजो व्हॅल्यू 15 करोड आसलो तो आयज 36 लॅक्स रुपीजान आयज हेंच्यांनी विकलेलो आसा फक्त आपल्या स्वताच्या फायद्याक. तुम्ही जर 36 लॅक्स इंटू 2000 मॅट्रीक टन कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार नाफ्ता आयज ₹1.5 ₹1.50 पर लिटरान विकलेलो गेला. हेजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी CMन सद्या मिलिंद नायकाक सॅक करचो आपल्या गव्हर्मेंटा कडसून. परत एकदां मागता की हे प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन इधर फ्रॉम DIA नाजाल्यार NIA कडसून हे इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. CMन क्लियर येवचें आमच्या गोंयकारांच्या लोकांच्या समोर, बाबा ही बोट पाकिस्तानांसून
एमपीडीन पावली कशी आनी जे इनवॉल्ड आसा भितर तांकां सगळ्यांक कल्प्रिटाक ताणें पनीश करचें आनी तेंचेर केस फायल करची. परत जो टेंडर प्रोसेस जाला हे 2 दिसां भितर जो टेंडर प्रोसेस जाला 36 लॅक्साक जी नाफ्ता विकल्या हे टेंडर प्रोसेसाचेरूच टोटल इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी जे इनवॉल्ड आसा हे भितर मिलिंद नायकाच्या पोतांसून चेअरमॅनाच्या पोतांसून डीजी शिपींग आनी हांकां जितलें कमिशन मेळ्ळा हे नाफ्ताचेर हफ्तो तांकां जो मेळ्ळो आसा हेजेर थरर इन्क्वायरी जावची हो काँग्रेस पार्टीचो डिमांड आसा. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आदलो केंद्रीय कायदे मंत्री रमाकांत खलप म्हादयाच्या प्रश्नाचेर कांय सुचोवण्यो घेवन येयला. पयलीं म्हटल्यार फकत एका पयशाची फी घेवन म्हादयचो विशय लडोवपाक तो आनी तेचो पंगड तयार आसा. दुसरे म्हादयेचेर थळाव्या लोकांनी थाराव घेवचो अशें तो म्हणटा. आनी तिसरी गजाल म्हटल्यार कर्नाटकाचेर मात दिवपा खातीर हेर सगळ्या राज्यांनी मेळोन संसदेंत गोंयचे वटेन लॉबी तयार करची. गोंयचो आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपाक दिसता की ग्रामसभांतल्यान आनी पालिकांतल्यान थाराव घेत म्हादयचें उदक वळोवपाक लोकांनी विरोध करचो. इतलेंच न्हय तर म्हादयचें उदक वापरपा खातीर मास्टर प्लॅन तयार करपाची सरकारा कडेन मागणी करची. पळयात खलप कितें म्हणटा तो. आतापर्यंत कोट्यावधी रुपये वकिलांचेर भारत सरकारान गोवा सरकारान खर्च केले, परंतु आमकां ज्या प्रकारे न्याय मेळपाक जाय तो मेळूंक ना. म्हादय नदीचे हे विशिश्ट प्रकरण जे आसा त्या संदर्भात माझे सर्विसीस एज लॉयर म्हणून हांव गोवा सरकाराक ऑफर करता आणि ह्या संदर्भातली माझी फी कितें आसतली साहजिकच हो प्रश्न सगळ्यांक पडटलो. एक नया पैसा कितलेय महिने कितलेही वर्सां खंयच्याय कोर्टान केस चालू, ट्रायब्युनलचेर केस आसूं दे किंवा हायकोर्टान आसूं दे किंवा सुप्रीम कोर्टात आसूं दे किंवा आनी खंय आसूं दे, ज्या ठिकाणी कायदा सल्लागाराची गरज भासतली सरकाराक गोवा सरकाराक त्या ठिकाणी हांव फक्त एक नवो पैसो घेवन तो सुद्धा एकाच वेळा एक नया पैसा ही म्हजी फी इतले घेवन हांव हें काम करची म्हजी तयारी गोवा सरकाराक हांव कळयतां. गोंयची नगरपालिका जिल्हा परिशदा हांकां एक कळकळीची म्हजी विनंती आसा. ह्या सर्व तिन्ही प्रकारच्या ह्या लोकप्रतिनिधीच्या संस्थांनी तातडीन अगदी इमर्जन्सी अशा स्वरूपान आपल्यो मिटिंग्स आफोवच्यो आणि थंय ठराव मांडचे. त्या ठरावान 2-3 गोष्टी आसतल्यो. एक, ही नदी आमकां म्हत्वाची कशी. दुसरे, ही बंद हे जे उदक जर त्या सायडीक जर घेवन गेले पळवून जर मलप्रभा नदीन जर घेवन गेले कर्नाटक सरकार तर त्याचे दुष्परिणाम गोंयच्या भवितव्याचेर कितें जातले. आणि त्याच बरोबर जे उदक आजपर्यंत आमचे कडेन व्हांवता त्या उदकाचो जास्तीत जास्त बरो वापर गोवा सरकारान कसो करचो ह्या संदर्भात एक मास्टर प्लॅन तयार करचो अशा स्वरूपाचो ठराव ताचो मसुदो हांव सगळ्या पंचायतींक धाडटा. पंचायतींनी आपल्यो खास ग्रामसभा आफोवच्यो आणि तातडीन ह्या महिन्या भितर नव्या वर्षाच्या 1 जानेवारी महिन्यात हे काम सगळ्या गोंयच्या पंचायतींनी जिल्हा परिशदांनी नगरपालिकांनी करचे अशी कळकळीची विनंती करता. आता आगामी अधिवेशन जे आसा ह्या आगामी अधिवेशनात तुम्ही एकमुखी ठराव पास करात आणि त्या ठरावात संपूर्ण गोव्याचे मत जे आसा ह्या नदी संदर्भातले आणि जी अरेरावी कर्नाटक सरकार करता तिका विरोध करणारे भारत सरकार आज जोपर्यंत जे बोट चेपे धोरण जे आजपर्यंत अवलंबला ते कशें गोव्याक मारक आसा हे सांगणारे विशद करणारो ठराव आमच्या ह्या विधानसभेत पास जावचो. कर्नाटकातले खासदार मागीर ते काँग्रेसचे आसूं किंवा भाजपचे आसूं हे आमच्या भूमिकेक पाठिंबा दिवचेच ना, कारण तांचे हितसंबंध थंय घेवन दिल्यात. तर इतर जे सगळे जे खासदार आसात महाराष्ट्रांतले आसात, तामिळनाडूचे आसात, इतर ठिकाणचे आसात त्या सगळ्यांची मदत आमी घेवया आणि लोकसभेत अशाच प्रकारचो ठराव पास करून अशाच प्रकारची विनंती वजा रेझोल्युशन्स पास करून भारत सरकारची दडपण हाडचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. त्यासाठी एक मोठ्या लढ्याची ही सुरवात आसा ती नव्या वर्साच्या पहिल्या दिसा सुरू करची अशी माझी सगळ्यांका विनंती आसा. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. गोंयचे NRI आनी OCIचे मजगती खातीर NRI आयुक्तान नव्या वर्सा ट्विटर हँडल उक्ते केले. अशें असले तरी काँग्रेसीन मात तेचेर टिका केल्या. पुर्तुगीज पासपोर्ट घेवन इंग्लंडात काम करपी गोंयकारांचे भारतीय नागरिकत्व धोक्यात येवचें न्ही हाचेर जतनाय घेवपाची मागणी तांणीय केल्या. भायर काम करपी गोंयकारांक नव्या कायद्याचो बादिकार जावचो ना अशें नरेंद्र सावयकरान सांगलें. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याक गोंया सयत देशभर जावपी विरोधाचे फाटभुंयेर तो उलयतालो. The commission thought of starting with the Twitter handle. So
today, in fact, we are starting with the Twitter handle wherein the entire diaspora, Goan diaspora, and more particularly the NRIs who are settled over in the various parts of the world, they can directly interact. And Twitter is one of very fast medium. And those who have the grievances, those who want to make the suggestions, those who want to join and make their suggestions, those people, they can directly interact with the NRI Commission, and this is the fastest, in fact, social media medium which we have. So therefore the NRI Commission thought it fit that we should have our own Twitter account. ट्विटर हँडल उक्ते करचे परस नव्यान लागू केल्ल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात बदल करात, देखून भायर आशिल्ल्या गोंयकारांक ताचो फायदो जातलो, अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा. नारायण नरेंद्र सावयकर आनी गोंयची बीजेपीन फोकस करची आनी एक्शन करची. तुमचो सेंट्रलाक गव्हर्मेंट आसा, कायदो कसो करून बदलून तांकां बेनिफीट दिवपाक शकता, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक शकता, हाजेर चड भर दिवपाक जाय. हे NRI कमिशनर ते हँडल करून तुमी तुमचो जो एजेंडा आसा CAAचो तो तुमी पुश करपाक सोदतात. सो ती पुश करता आसतना आमी तांकां एक वॉर्निंग दिला, अलर्ट केला की तुमी तांकां सगळ्यांक घुस्पून हें करून दवरपाचे प्रयत्न करनाका म्हणून. तेन्ना तुमी क्लियर कट येयात आनी कायदो अमेंड करात, ज्या तरेन जे पोर्चुगीज सिटीजनशीप घेतल्या, जेणे पोर्चुगीज पासपोर्ट केल्लो आसा, तांकां कशें करून आमी प्रोटेक्शन दितले. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार आणि सचिवालयातल्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकांक सेवा दिवपी युनिफॉर्मांतले सरकारी अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यां खातीर सांतिनेच्या बसेरा रेस्टॉरंटान सवाय जेवणाची वेवस्था केल्या. शिवराक थाळी 30 जाल्यार नुस्त्याक 50 रुपया. फकत आयडेंटिटी प्रूफ दाखोवप आनी सुरभूज थाळयेर ताव मारप. पुलीस मिलिटरी अधिकाऱ्यांनी ही आगळी वेगळी सेवा दितल्या बसेरा विशयी कृतज्ञता उक्तायल्या. पळयात. बसेरा हें सांतिनेच्या ट्रेड सेंटरांतलें एक रेस्टॉरंट. समाजीक लागणूक म्हण भिकाऱ्यांक फुकट जेवण दिवपाचें काम ते करत आयलेत. ताणें पळयलें मिलिटरीवाले, फायर फोर्स, पुलीस 24 वरां ड्युटी करतात, लोकांक सेवा दितात, वेळा प्रसंगार उपाशी रावू नये. ड्युटी करतना जायते खेपे खाजगी जिणे जगपाक मेळना. समाजा कडल्यान दबाव वा दुवांची कितें ती अपेक्षा. म्हणूनच बसेराच्या धन्यान समाजीक कृतज्ञतायेचे भावनेंतल्यान तांकां सवाय भितर जेवण मेळोवन दिवपाचो हो उपक्रम सुरू केला. कांय सरकारी अधिकाऱ्यांनी अन्नदाता सुखी भव अशें म्हणत कृतज्ञतायेचे ढेकर दिल्यात. पळयात. The whole idea behind this scheme is that all business houses run for a profit. This is an organization wherein something is given back to the society, especially for the people in uniform, wherein as a gesture of appreciation, it is something to give back to the society. And under that particular thing, this scheme is organized so that people who do job in uniform are not hardened by any particular thing, and an option is made available to them to enjoy delicious food at a very reasonable rate. It's not a profit making ताचो उद्देश ना ताचो फाटलो. सो ताणें पळयलें की जे गव्हर्मेंट जे सर्विसीस सर्वंट आसात, स्पेशली पुलीस, आर्म्ड फोर्सीस, ट्रॅफिक, फायर फोर्सीस जे आसा, पणज्या जे काम करपी आसात, इवन पणज्या जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात, तांचे खातीर ताणें चिंतलें की ते लोकांक सेवा दितात. सो आपल्याचें कितें कर्तव्य आसा सामाजीक हेतूंतल्यान की आपूण तांकां कितें तरी एक दनपारचें वेळेचें जेवण प्रोवायड करतलो, थाली प्रोवायड करतलो. हे उद्देशान ताणें वॅज थाली एट अ व्हेरी रिजनेबल प्रायस ऑफ 30 रुपीज एंड नॉन वॅज थाली 50 रुपीज ताणें प्रोवायड करपाचें थारायलेलें आसा. ओन्ली अट अशें आसा की दे शूड बी गव्हर्मेंट सर्वंट. इवन ते स्ट्रीट प्रोविडन्स किंवा जे कोणा आसा ताका ते जेवण प्रोवायड करतात. सो अशे सामाजीक तळमळ असलेले लोक खूब कमी असतात. They provided something back to the humanity for the defense persons and for the uniform persons, whatever. So I will very much appreciate the noble causes. They are providing a very good and very delicious foods in a very reasonable rate. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. तिगा तरणाट्यांचो जीव वचूनय सनबर्न फेस्टिवलाचे बाबतीत शो मस्ट गो ऑन म्हणपी बाबू आजगांवकाराक गोंयच्या आवाजान संघटनेन
उजळून काडला. पर्यटन खातें सांबाळपाक बाबू पुरायपणान असमर्थ थारला. देखून मुख्यमंत्र्यान ताका मंत्रिमंडळांतल्यान 3 दिसां भितर काडून उडोवचो आनी काडून उडयलो ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान फुडें जातल्या गजालीक तोंड दिवपाची तयारी दवरची. पळयात त्यांची शिटकावणी. अंदूच्या सन बना वेळार 30 तरणाट्यांक गूढ रितीन मरण येयलें. विरोधक आनी गोंयच्या NGOनी ह्या घडणुकांक घेवन सरकाराचो फोग काडलो. त्यांच्या मरणा फाटलें खरें कारण कळूंक नासलें तरी ड्रग्सांनीच तिगांचोय जीव घेतला अशें विरोधकांचें म्हणणें. मायकलानय तें मान्य केलां. असल्या तरेच्या फेस्टिवलांची गोंयाक खऱ्यांनीच गरज आसा हय असो प्रश्नय ते सरकाराक विचारतात. अशे तरेची फेस्टिवलां वर्सांतल्यान 2 खेपे तरी जावपाक जाय ह्या बाबूच्या विधानावेल्यान तेंच्यांनी बुधवारा बाबूक उजरायलो. पळयात. टुरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर सद्याक मेरानाम जोकर जाल्लेले आहा. शो मस्ट गो ऑन म्हणून सांगतात ते. आमचो प्रश्न तेका लोकांचे बळी पडपाक लागला थंयसर सनबर्न फेस्टिवलाक ड्रग्स घेवन आनी कसलो शो मस्ट गो ऑन म्हणटात तुमी. डडीत तेणें हांगासर CRZाचें फूल वायलेशन करून चेड्याक थंयसर वॉटरमार्क म्हणून हॉटेल घालून दिलें. कोर्टान अगेन्स्ट ऑर्डर काडली. CMान कितें केलें? तुजे मिनिस्टर धडधडीत हांगासर कायदे मोडटा आनी तूं कितें करता? तरी आसतना तुका हे राज्य असल्या मंत्र्यांक घेवन चलोवपाची कसली गरज पडलेली आहा? अशी कसली लाचारी आहा तुजी? हें आमी CMाक विचारपाक सोदता. ह्या बाबू आजगांवकाराक तुवें सॅक करपाचो टुरिजम मिनिस्टर म्हणून हो आमचो डिमांड आसा. ना जाल्यार मागीर आमी CM वीक म्हणून हें चालू करतले धोरण. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आनी त्यांच्या सरकाराचे जे तरेन काम चल्लां ते पळयत जाल्यार विरोधक सोंपतले. विरोधकाच्या अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जाला म्हणून ते लोकांक खुबळून घालतात. पंचायत मंत्री माविन गुदेरू म्हणटा. नवे वाडो वास्कोचे हावसिंग बोर्ड कॉलनी खातीर 1 कोटी मोडून गोवा शिपयार्डान टॉयलेटीची वेवस्था केल्या. त्याच्या उक्तावणा उपरांत माविन मिडिया कडेन उलयलो. उक्तावणा उपरांत कार्यकर्ते बरोबर एक सभाय जाली जातून भाजपाचो आदलो आमदार दामू नायकय वांटेकार जाल्लो. संवसारभर विरोध जाताल्या केंद्र सरकाराच्या CAA कायद्याचे समर्थन करपा खातीर भाजपाची पणजी 3 जानेवारी व्हडली सभा जावपाची आसा. ताका हजेरी लावपाचो उलो माविन आनी दामू नायकाने मारलो. 3 तारखेचे आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टीचे JP नड्डा येता. त्या दिसा एक व्हडली आमची सभा आसा पणजे आझाद मैदानात. आमी प्रत्येक आख्खे गोंयांतसून लोक व्हरता सपोर्ट दाखोवपाक CAA. चडशे लोकां जे मिसगायडींग जाताले ते मिसगायडींग टोटली 100% बंद जावपा खातीर आमी रॅली आमचो सपोर्ट दाखोवपाक आनी लोकांक एक समजणी म्हूण दिवपाक. डॉक्टर मनमोहन सिंग सारके प्रायम मिनिस्टर आसतना पार्लिमेंटान स्वताचे उलयले आसा हे बील बेग्यानचे बेगीन हाडपा जाय. कितलो तेंप आमचे मायनॉरिटी भोगतले. ओपोजिशनाक कितें दिसता इतले बऱ्यांतले बरें काम आमचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी करता, अमित शाह करता, तेजो सरकार करता. तेजो परिणाम कितें जातले? ओपोजिशन विरोधक म्हूण जे आसा ते नाच जातले. तांकां जेन्ना दिसता आमी नाच जाता, आमी काबार जाता, कितें तरी अफवा उठोवपा जाय, कितें तरी लोकांक भटकोवन घालपा जाय, जाता तितले सरकाराचें नांव पिड्डें करपा जाय, आमच्या लिडराचें नांव पिड्डें करपा जाय. हेंच काम ते करता. CAAचे म्हणजे सिटीजन्स अमेंडमेंट ऍक्ट आसा त्या ऍक्टान फक्त 2च प्रावधानां आसा ती महत्वाची आसा आनी त्या 2 हें सोडून आनी कांयच ना. मिसगायड अशे तरेन केलां की ते सगळें मिक्स करून दाखोवपाचें. कारण हे सगळें काँग्रेसीचें कारस्थान आसा. काँग्रेस सद्या आपले पासून सगळे जे पळय मायनॉरिटीज आनी सगळे लोक गेले आनी ते सगळे BJPची वोट बँक जाल्या म्हणून सगळे सर्विसेस जाल्या. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या तारवटीक नवें वर्स खोशयेचे खबर घेवन येयला. फाटलो कितलोसोच तेंप आडकून पडिल्लो त्यांच्या पेन्शनाचो विशय आतां सुटावो जावपाची चिन्नां आसात. हे पेन्शन दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला दितले अशें NRI आयुक्तान सांगलें. निवृत्त जाल्ल्या तारवटीक म्हयन्याक 2,500 रुपया तरी पेन्शन मेळपाकूच जाय. पेन्शन मेळपा खातीर हे कामगार फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन झगडत आसा.
तांकां पेन्शन दिवपाक कांय तांत्रीक अडचणी येयल्ल्याचे NRI आयुक्तान मान्य केला. तेकाच लागून ASS येवजणे खाला हे पेन्शन दिवपाचें थारायलां अशें तेंचें म्हणणें. ओव्हरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सी कडल्यान पेन्शना खातीर अर्ज आयल्यात. हे अर्ज समाज कल्याण खात्या कडेन धाडून तांकां पेन्शन दिवपाक लायतले अशें तेणी सांगलें. The Home Department NRI cell had this scheme wherein 2,500 rupees used to be given per month to retired seafarers. We've taken the step to integrate the scheme with the DSS scheme, and it will be implemented by the Social Welfare Department. They used to draw the pension from social welfare as well as 2,500, which is not permissible. One can get a maximum of 2,500. So if somebody was getting 2,000 under DSS, then NRI office had to give only 500. So now it will be integrated and it will streamline the process. There is a criteria that makes a person eligible, and the applicant has to meet the criteria. It's not that every applicant will get the scheme. There is an income limit. The person should be a seafarer. Exemption, however, is for a seafarer who has had disability due to work employment, as a result of which he was forced to take voluntary or premature retirement. So these candidates are also considered. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता पळोवया न्यूज राऊंडअप. फाटल्या 7 वर्सां सावन पगार वाडोवन दिवंक नाशिल्ल्यान कार्वेला बीच रिसॉर्टाचे कामगार रस्त्यार देंवल्यात. रिसॉर्टाच्या चेअरमनाचो बुधवारा वाडदीस आसलेलो देखून कामगारांनी हे संदीचो लाव घेत हॉटेला भायर निदर्शनां केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ भाजपान 3 जानेवारीक रॅली काडपाचें थारायला. हे रॅलीक पाट्यावेल्यान दनपारां 3 सुरवात जातली. दिवचल, मये, सांखळी वाठारांतल्यान भाजपाचे सुमार 2000 कार्यकर्ते हे रॅलीत वांटेकार जातले. प्रेमानंद म्हांबरेन पत्रकार परिशदेत माहिती दिली. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन बुधवारा मोती दोंगरार बांदलेले नवे उदका टाकयेची पळोवणी केली. पोरणी टाकी मोडपाक आयिल्ली देखून पोरणे टाकयेच्या जाग्यार नवी टाकी बांदली. फेब्रुवारी म्हयन्याचे निमाणे मेरेन टाकयेत उदक भरपाक सुरवात करतले अशें कामतीन सांगलें. 500 क्युबिक मिटर उदक साठोवन दवरपा खातीर 30 लाख रुपया मोडून ही टाकी बांदल्या. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार. युवादी कुडचडेन घडोवन हाडिल्ले बॉडी बिल्डिंग सर्तींत अनूप वेर्णेकार चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन किताबाचो मान करीत हारलो. ही सर्त हालींच कुडचड्यार जाल्ली. 55, 60, 65, 70, 75 आनी 75 किला परस चड अशा 6 गटांनी ही सर्त जाल्ली. हे सर्तींत एकूण 89 बॉडी बिल्डरांनी वांटो घेतिल्लो. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.